बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुष्कळ जावनूय एक कूड घोडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जिदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन, सगळीं एकाच आत्म्या सोवे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळीं बाराबोर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आप आपले पावटी तिचो एक सांदो. पवित्र सोबीन देवान थोड्यांक नेमल्यात, पयले सुवातेर शास्त्री, तशींच आसात विस्मितां, पिडीवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचे आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचे देणे. तर सगळे धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री सगळीं जाणां विस्मिता करतात, पिडीवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा, सगळीं 8 भासो उलयतात, सगळीं तांची सोम्यांनी, सगळीं तांची समजुनी दितात. उदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ही हांव तुमकां आतां दाखयतां. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी ताची परजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोद कित्याक गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. आमी ताची परजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तो ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. आमी ताची परजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरोवन सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजां. जबाब. आमी ताची परजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताचे मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बाराबोर गायात नोमान. जबाब. आमी ताची परजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायमोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब. आमी ताची परजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. उद्गार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोटचेक मेळूंक आयलो. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. न्हय म्हणलेल्या एका नोंगरांत
जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसलेले ताचे शीस आनी खूब लोक नोंगराच्या दारवंट्या लागीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तेचे बरोबर नोंगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतोच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडू नाका, आनी फुडें येवन तिर्डेक हात लायलो. तिर्डी व्हरपी थांबली आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका आवयचे आदीं केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून ती म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पुर्जेक मेळोंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्खे जुदेया सभोंवतणी गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ क्रिस्ता सवें एकवटा विशीं उलोवन पावलू कोरिंतकारांक कसलेच भेदभाव करिनासतना एकवटान आनी मोगान जिवंक हुस्कायता. क्रिस्ता सवें अशे परी एकवटान आमी जियेतले जाल्यार आमी कांय वस्तू मनान दवरूंक गरज. आमी क्रिस्तांवां सगळीं एकेच कुडीचे वेगवेगळे सांदे कशे. क्रिस्ता सवें एकवटान जिवंक फावो. कसलोच वेगळोचार आमी करूंक फावो न्हय, कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमकां जेजून सगल्यांक एकाच आत्म्यान भरल्यात. आमकां सगल्यांक पवित्र सोबेंत वेगवेगळ्या कार्य दिल्ले आसात. थोड्यांक PPCची वांगडी, थोडीं जाणां युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी आदी कार्य वेगवेगळे आसत, पूण आमी सगळीं क्रिस्तांव. देवान सगल्यांक वेगवेगळे वरकून दिल्यात. देणी कशी ही वरकून आमी खोलावंक जाय आनी वेव्हारान घालून फलादीक जावंक वावरूंक जाय. अशें करतना आमकां कसलोच रुबाब आसचो न्हय. गोरवान आनी आमी बरूंक फावो न्हय. बोलतेंच जाल्यार एकामेकाचें खाशेल्लेपण ओळखून घेवंक सांगातान पवित्र सोबेचो वावर फुडें व्हरूंक खांद मारुया. आयज शुभ वर्तमानान जेजू नायनचे ओस्तोरेचे पुताक नवें जिवीत दिता. लोकांनी हें पळोवन देवाक वाखाणलो, देवाक महिमा दिली. जेजून जें कितें केलें तें देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर केलें. जेजूची देख घेवन आमी देवान दिल्लें वरकून वापरता तेन्ना पवित्र सोबेची वांगडी कशी जें कितें करता आमचे मोहिमे खातीर न्हय, पूण देवाचे मोहिमे खातीर करूंक वावरुया.